नमस्कार. गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाईन्स. कोविडाच्या नव्या ल्हारे खातीर तयारी. मंगळारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी हॉस्पिसियोत मॉक ड्रिल. राज्यात 53% लोकांनी घेतला बुस्टर डोस. भारतात कोविड अलर्ट. चीन, जपान, हाँगकाँग, थायलंड आणि दक्षिण कोरियातल्यान येवप्यांक आरटीपीसीआर टेस्ट सक्तीची. पॉझिटिव्ह वा कोविड लक्षणां दिसल्यार क्वारंटाईन. मध्यानराती सावन नातलां. घरां, इगर्जी, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. सजयिल्ले गोठे, नखेत्रां, येशूच्या जल्माचे देखावे. गोंय नातलाच्या मुडांत. बाजारय नातलांक नटलो. जीटीडीसीच्या टॅक्सी ॲपाच्या जागृतीक प्रेझेंटेशनात पेडणे तालुक्यांत 2 फाटे. पेडणे मतदारसंघात टॅक्सीवाल्याची फाट. मांद्र्यांत 150 रजिस्टर. आवाजाच्या प्रदूषणाचेर हायकोर्ट सिरियस जाल्ल्यान अंदूच्या फेस्टिव्ह सिजनाक मातशी शिस्त. पार्ट्यो आनी कार्यावळी इंडोर करपा खातीर आस्थापनांचे अर्ज. कालवी न्हंयत बसीचो ॲक्सिडेंट जावन 4 भुरग्यां सयत 6 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात 10 वर्सां उपरांत बस ड्रायव्हर सुटलो निर्दोश. ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान सुटका. आनी सूर काडपाचो पारंपारीक वेवसाय संकटांत. मानाय मेळनात, माडूय उणे. रेनेर मागतात सरकाराचो आदार. 5 वर्सांत रेनेराचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवलो. खबरो विस्तारान. कोविडाच्या नव्या ल्हारेक हाताळूंक तयारी करात. परिस्थिती कशी हाताळटले प्रात्यक्षीक दाखयात म्हण केंद्राच्या सगळ्या राज्यांक निर्देश. त्या फाटभुंयेर मंगळारा 27 तारखेक गोंयांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी जीएमसी आनी हॉस्पिसियोंत मॉक ड्रिल जातले. मजगती आरोग्य खात्यान केंद्रा कडेन उरिल्ल्या 47% लोकां खातीर बुस्टर डोस मागल्यात. कोविडाच्या नव्या ल्हारेक हाताळपा खातीर तयारी करात म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सगळ्या राज्यांक निर्देश. ते फाटभुंयेर गोंयांत 27 डिसेंबराक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी जीएमसी आनी हॉस्पिसियोंत मॉक ड्रिल जातले. कोविडाचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणात मेळत जाल्यार परिस्थिती कशें हाताळटले ताचे प्रात्यक्षीक ह्या वेळार दाखयतले. कोविडाचेर उपाय म्हूण वापरता ती सगळी मशिनरी कशें वापरतले ते ह्या वेळार दाखयतले. मदल्या काळात कोविडाचे दुयेंती सामकेच उणे सापडूंक लागिल्ल्यान कोविड वाशिनां खातीर आनी बाकीच्या गजालीं खातीरचो मनीसबळ दुसऱ्या वाशिनांचे मोहिमे खातीर वापरताले. आतां सगळ्यांक परत कोविड ड्युटेर हाडल्यात. ऑक्सिजन सांठो आसा. खंयचीय परिस्थिती हाताळूंक आमी सक्षम आसा म्हूण जीएमसीच्या डिनान स्पश्ट केला. मजगती गोंयांत 53% लोकांनी बुस्टर डोस घेतला. 47% उरल्यात. तांचे खातीर सरकारान केंद्रा कडच्यान बुस्टर डोस मागयल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. संवसारीक पावंड्यार कोविड परत तकली वयर काडटा ते पळोवन भारतांत अलर्ट. चीन, जपान, हाँगकाँग, थायलंड आनी दक्षिण कोरियातल्यान भारतांत येवप्यांक आरटीपीसीआर टेस्ट सक्तीची केल्या. दुयेंती सांपडलो वा कोविडाची लक्षणां दिसल्यार ताका क्वारंटाईन करतले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर मांडविया उलयलो. मेडिकल ऑक्सिजन कमी पडचो न्हय म्हूण पुराय जतनाय घेयात म्हूण केंद्रान राज्यांक निर्देश दिल्यात. मध्यानराती सावन नातलां. घरां, इगर्जी, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. सजयिल्ले गोठे, नखेत्रां, येशूच्या जल्माचे देखावे आनी गोडशांच्या जिन्सांची वरायटी. चीनांत केशी वाडिल्ल्यान भारतांतय कोविड नेम पाळपाचो सरकाराचो सल्लो आयला खरो. मात 2 वर्सांच्या कोविड काळा उपरांत एकामेका वांगडा नातलां मनोवपाक गोंयकार सज्ज. नातलांच्या सामानान बाजार गजबजले. क्रिस्टल फेर्रावाचो खासा रिपोर्ट. Christmas is a glorious celebration where people flock to pick the best decoration, and we are here at Panjim Market to see the festive fervor and to see what people are up to this Christmas. Well,
actually I've got the tree and the decorations up, but these look just too cute to, not take home and wear, maybe put some on my dogs. And just it's Christmas. It's always a fun week from Christmas to New Year. So yeah, celebrating it. Excited because I think after COVID especially, the market is all over and it's so festive. We are also out here for shopping. I have come from Delhi because it was vacation times and we have been having a very good time. I mean, it's so nice to see everyone is just lit up. So yeah, wishing you all a very Merry Christmas. I'm so excited Christmas आणि चड विशाल काय लोकांक shopping. Our Savior going to help us, especially though we require Jesus to protect us here. This year, because the pandemic is less, the shopping is better, and the shopkeepers and we are all being well here. जॉयफुल सीजन सगळे गोंयकारांक आनी सांगचें म्हटल्यार सगळे कम्युनिटीक जावं ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हे फेस्टीव सीजन दिवाळी जावं क्रिसमस हितून भाग घेतात आनीक लास्ट मिनट शॉपिंग करपाक एक खरेंच उमेद येता कित्याक इतलो लोक पळय येता इतले ट्रॅफीक इतले हे पण एकूच हे जाता म्हणटा ते प्रायस वाडटा प्रायस वाडटा तेतून मातशी त्रास जाता गोंयकारांक पूण जे स्वीट्स एकामेकागेर वचप स्वीट्स करप घरान एक जॉय पळय आहा हो वेगळोच जॉय तो सगळे ट्युरिस्टांनी लेखून हिंगा गोंयांत येवन हो बघूंक जाय. Dear friends, Christmas is a season of hope, love, and communion. Christians believe that God came to earth at that first Christmas and that He is now with us, the Emmanuel. As I wish everyone a happy and blessed Christmas, I pray that we may strive to reach out to everyone, particularly the least and the last. Listen to the voices of the people around us and spend our lives in the service of others, building thereby a communion of communities. God's blessings on all of you during this Christmas time. GTDCच्या टॅक्सी ॲपाच्या जागृतीक प्रेझेंटेशनात पेडणे तालुक्यांत 2 फाटे. प्रवीण आल्लेकराच्या पेडण्या मतदारसंघात टॅक्सीवाल्यांची प्रेझेंटेशनाक फाट मात मांद्र्या टॅक्सीवाल्यांचो बरो प्रतिसाद. जिताचे जागृती कार्यावळी वेळार 150 टॅक्सीवाले रजिस्टर जाले. टॅक्सी ॲपाच्या इश्यूचेर काँग्रेसीन सरकाराचो निशेध केलो. टॅक्सी ॲपा विशीं गैरसमज पयस करपा खातीर दवरिल्ल्या GTDCच्या प्रेझेंटेशनाचेर पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांचो निशेध. सत्ताधारी पक्षाचो आमदार थंय दिसलो ना, मात काँग्रेसीचो विरोध दिसलो. राबोय जाल्यार थंयसर येलो ब्लॅक कावंटर आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर गेले जाल्यार थंयसर येलो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर आसा. सो ह्या एअरपोर्टाचेर कितें आमकां दिना, तो आमचो अधिकार. ह्या अधिकारा खातीर झगडच्या खातीर आयज पेडणेचे सगळे टॅक्सीवाले एका छत्रे खाली येयल्ले आसात आनी ठामपणे तेंचो निर्णय आसा की टॅक्सी कावंटर येल्लो ब्लॅक हो आमकां जायत आनी तो आमी घेतलेच. हेच्या खातीर कितेंय करचें पडलें जाल्यार तेजी पर्वा न करता ते फुडें एग्जिक्युशन जातलें अशें टॅक्सीवाल्यांचें म्हणणें आसा. पेडणेचे टॅक्सीकार रजिस्टर जावंक ना, मात मांद्रेच्या 150 वयर टॅक्सीवाल्यांक रजिस्टर करून घेवंक आमदार जिताक यश. आणि हे पेडणेकारां खातीर आहा तो पेडणेकारां खातीर पयली प्रायोरिटी दिला. सो ह्यो चान्स संदी सोडूं नाका. तुम्ही हो वेवसाय करात तुमचो ह्यो जो चलता इतकी वर्सां तर चलय ते कावंटर सोडूं नाका. आमच्या हातीन आयज दिला, सरकारान आमकां आयज दिला. आमकां आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां इतले म्हाका दिसता खंय आजून पर्यंत हांवें आयकूंक ना की डिपार्टमेंट खंयचे स्पेसिफीक सांगता ह्याच गांवा खातीर ह्याच तालुक्या खातीर. ह्यो एक्चुअली हे जायना सारकें न्हू कित्याक आतां गोंया खातीर आसता. पूण आयज पेडणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर तशेंच आमचे GTDC चॅम्पियन हेंच्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन फक्त पेडणे तालुक्या खातीर ह्यो दिला कावंटर. ह्यो हातींतल्यान वचूंक दिवया ना. आमचे खुबशे जाण येवंक ना. म्हाका कितलेशे जाणांनी फोन केले पूण वॉटरफॉलाक गेले हेका भाडें घेवन आनी खंय खंय गेले. सो ते तेंच्यांनी आमकां आमची नांवां तेंच्यांनी फोन करून दिल्यात ते रजिस्टर करून दिले. पूण बाकीच्यांक सांगा कित्याक थोडे मिसगायड जाल्ले थोड्यांक दिसता ना हे म्हणून
गोंयकारां खातीर कावंटर प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमनी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आवाजाच्या प्रदूषणा आड हायकोर्टान खर भूमिका घेतिल्ल्यान सरकारान त्या विशींचे निर्देश दिल्यात. गोंयभर नातलां आनी नव्या वर्सा निमतान जावपी आउटडोर पार्ट्यांचेर निर्बंध. दर्यादेग वाठारांतले कांय आयोजक आनी आस्थापनांचे इंडोर कार्यावळी आनी पार्ट्यां खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज पावपाक लागल्यात. दर्यादेगांचेर अंदूचो सीझन इंडोर. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमय गोंयांतल्या एका नायट क्लबान पार्टे खातीर बूक केला. साऊंड पोल्युशन आड हायकोर्टान सरकाराक खर निर्देश दिल्ल्यान अंदूच्या फेस्टीव सिजनाचेर परिणाम. नातलां आनी नव्या वर्सा निमतान गोंयांत इयर एंडाक जावपी फेस्टीव सिजनाच्या कार्यावळी आनी पार्ट्यांचेर निर्बंध. कितल्योश्योच कार्यावळी आतां इंडोर. सरकारान इंडोर पार्ट्यांक बंधनां कमी केल्ल्यान दर्यादेग वाठारांतल्या वेगवेगळ्या आस्थापनांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांकडेन अर्ज करूंक सुरवात केल्या. वेगवेगळ्या आस्थापनांचे इंडोर पार्ट्यां खातीर अर्ज येवपाक लागल्यात. मोर्जे हरमल मांद्रे वाठारांतल्यान 7 अर्ज, तिसवाडी वाठारांतल्यान 10 अर्ज, हणजूण बागा कळंगूट वाठारांतल्या 30 आस्थापनांनी अर्ज केल्यात. दक्षिण गोंयांतल्यान बाणावले कोलवा सावन सुमार 25 अर्ज. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. कालवी न्हंयत बसीचो ॲक्सिडंट जावन 4 भुरग्यां सयत 6 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात बस ड्रायव्हर राजेश नायक निर्दोश सुटलो. 10 वर्सां उपरांत केसीचो निकाल लागलो. पुरावे नाशिल्ल्यान ताका सोडलो. 18 फेब्रेर 2012 हो ॲक्सिडंट जाल्लो. तपास करतना साक्ष घेतना मॅजिस्ट्रेटान तशेंच पुलिसेन मुळाव्यो गजाली पाळूंक ना म्हण निरीक्षण नोंद करून ट्रायल कोर्टान राजेशाक सोडलो. कालवी न्हंयत बस गेल्ल्यान 6 जाण सोंपपाच्या प्रकरणात सुमार 10 वर्सां उपरांत ड्रायव्हर राजेश नायकाक ट्रायल कोर्टान निर्दोश सोडलो. 18 फेब्रेर 2022 दिसा ही बस GA01 V2285 कालवी न्हंयत गेल्ली. 4 भुरग्यां सयत 6 जाणांक त्या वेळार मरण आयिल्लें. म्हापसा पुलिसांनी बसीचो ड्रायव्हर चंद्रकांत नायक आनी राजेश नायकाक ताब्यांत घेवन तांच्या आड चार्जशीटूय फायल केल्ले. बसीचो ॲक्सिडंट जाल्लो तेन्ना राजेश नायक चलयतालो. बसीचो हँड ब्रेक सारको ना तशेंच फुडले टायरूय जाल्ल्यात. हें खबर आसतना ताणें लाखणे ते कारोणा फेरी जेटी मेरेन बस अनियंत्रीत चलयली म्हूण बसीचो ॲक्सिडंट जालो. बस न्हंयत गेली आनी 6 जाणांक न्हंयत बुडून मरण आयलें म्हूण आरोप. चार्जीस फ्रेम करतना कोर्टान चंद्रकांत नायकाक सोडलो आनी राजेश नायका आड ट्रायल सुरू जाली. सुमार 10 वर्सां ट्रायल घेतल्या उपरांत पणजे सेशन कोर्टान निमाणे राजेश नायकाक सोडलो. मात ताका सोडटना जे निरीक्षण नोंद केला ते पळयात. बसीच्या ब्रेकात ब्रेक ऑयल ना म्हूण खबर आशिल्ले म्हूण राजेशान मॅजिस्ट्रेटा मुखार जबाब दिला. तरी ताणें बस चलयली ती बी अनियंत्रीत. ताका लागूनच ॲक्सिडंट जालो. 6 जाण सोंपले म्हूण रिपोर्ट. मागीर सगळे अर्दवट म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. कार्यकारी मॅजिस्ट्रेट मिहीर वर्धनान आरोपी ड्रायव्हराचो कबुली जबाब रिकॉर्ड करतना कांय कायदेशीर गजाली पाळूंक ना. कबुली जबाब पुरावो म्हूण वापरतले अशें मॅजिस्ट्रेटान ड्रायव्हराक सांगलें ना अशेंय कोर्टान निरीक्षण नोंद केला. जबाब दितना राजेश नायक पुलीस कस्टडीत आशिल्लो काय ज्युडिशियल कस्टडीत तेय मिहीर वर्धनान कोर्टाक सांगूंक ना. खरें म्हणल्यार कायद्या प्रमाण हें सांगपाकूच जाय. अशें करूंक नाशिल्ल्यान आरोपी आड केसीचो प्रभाव उणो जालो. तशेंच बसीक हँडब्रेक आशिल्लो काय हँडब्रेक चलनाशिल्लो तेय नमूद करूंक ना. फुडले टायर झरिल्ले म्हूण सिद्ध करूंक ना अशें कोर्टान निरीक्षण नोंद केला. जीव गेलो. तेंची फॅमिली आशेन आसली की आमकां हे कितें तरी न्याय मेळटलो म्हणून. आनी ती प्रतीक्षेन आसली ह्यो कितें तरी आमकां 10 वर्सां आमी आमकां न्याय मेळटलो आनी आमच्या भुरग्यांचे हेका आत्म्याक शांती मेळटली म्हणून. प्रुडंटा खातीर हांव मुकेश कुमार, सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमारा बरोबर श्याम सुंदर फडते, कालवीच्यान. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी थियेची मौरा फालकांव. नातलांच्या बिंबिका, जुजूब, माजपेन, दोदोल तयार करता. त्या भायर तिची स्वताची बेकरी आसा. केक, पॅटीस तशेंच हेर पदार्थ ती तयार करता. फ्रँचायज सोडून तिणें स्वताची बेकरी सुरू केल्या. ती म्हणटा बी युअर बॉस.
Goa Christmas is not complete without the traditional sweets such as bibinka, marzipan, dodol, and much more. So for this, we are here with Maura Falcao. She is going to teach us the traditional way of making sweets. Hi, Maura. Welcome. Hi. Okay, so what is the sweet that you are preparing? Marzipan. Marzipan. What is required for that? Yeah, you require cashew nuts powder, okay, then icing sugar, then glucose, liquid glucose, and egg white. Now we'll do the mixture, how to knead the marzipan flour, do all the mixture. Maura, since how many years you are into this business? Yeah, this business, our own home production, we have started for past 2 years. This is our second year for Christmas. Last year for Easter was the first, second year for Christmas. And past 5 years we owned a franchisee, and now we said we'll start with our own production. But you have given up the franchisee and you have started your own production. Yes. Okay, how you feel like, you must have definitely taken a well-known franchisee of cakes or sweets, and now you have given that and you started something on your own. So how do you feel about it? I feel very happy because I always wanted to do something of my own into business. So I really feel I'm blessed to have something like this doing it. So you have any help for you, or you're the sole person who's doing it? My husband is there. He's Clifford Falcao. He is the biggest support to me. And you all are into only the sweets or something else? No, I take food orders. Yeah, food orders in kg wise. Then we're into cakes, savories, snacks, bulk orders. So Christmas wouldn't be complete without bibinka. So yes, what is all we require to make one? Here we require thick coconut milk, okay, which I have taken. Coconut milk, along with that sugar, then plain flour, maida, all-purpose flour, and 16 yolks, yellow yolks. Yeah. How do you market your products? Through Facebook, WhatsApp. All my customers are there, and Instagram. So everybody knows me since I owned a franchisee earlier. So they know me that I'm into home production and without using any preservative. So all my products are preservative free. What do you prefer, working under somebody or starting something on your own? Working under somebody which I didn't wanted. I was actually not happy working under somebody. Starting off my own, yes, it's my own business. I am the boss of my own self. So Maura आमकां एक बरी message दिल्या, be your own boss. And with this was our traditional sweets during Christmas. आमच्या बरोबर एक स्वामिनी आशिल्ली Maura, जिने आमकां खूब तरेचे traditional sweets दाखयले. These sweets actually are time consuming, so we had to fast forward all the recipes. With Onkar Falari, this is Aparna Badigar for Prudent. गोंय एका तेंपार ताडी खातीर फामाद आशिल्लें. माड्याचो सूर काडपी रेंदेर आनी गोंयचें नातें सामकें लागसारचें. मात सद्याक हो वेवसाय ना जावपाच्या वाटेर पावला. 5 वर्सांत रेंदेराचो आंकडो सामकोच देंवला. रेंदेराचे चडशे भुरगे गल्फांत बोटीर कामाक, उरल्यात ते सर्विसेक. मानाय मेळना, जोळो मेळना, सूर काडपाक माडांचोय उणाव. रेंदेर म्हणटा सरकारान येवजण्या वरवीं आनी हेर तरेन आदार केल्यार खंय हो वेवसाय टिकतलो. पयलीं आमी जोडवाचे काडटाले, तो जोडो मेळना. आनी गॅसीक काडूंक गेल्यार गॅस सिलिंडर कितें म्हारग जाला. ताका लागून आमचे कडेन आतां सोऱ्याचें बिजनस करूं जायना म्हूण आमी डावन पडल्यात. दुसरें म्हळ्यार आतां गोवोरमेंटान आमकां तरी कितें दिलें जायत फॅसिलिटीज, जाल्यार आमच्यान तो धंदो पोतून आमकां चलोवपा जाता. ह्या कारणाक लागून आमगे भुरगे सगळे शिकलो पळय हाय ते घालपा वयताय, बोटीर वयताय आनी पोतून येताय. हें ते गांव हें कितें करूंक सोदताय, पूण करूंक गेले जाय तो हें मेळना, प्रायस मेळना सोऱ्याचो. ताका लागून आमगेलो धंदो आतां मातशें स्लो जाला आनी मनीसूय मेळना काडपाचे प्रॉब्लेम तो जाला. वर्सान वरस रेनेर आनी सूर काडपाक माडूय उणे पडटात. हो डेटा पळयात. 2018 सावन 2022 मेरेन फक्त सांगे सोडल्यार हेर सगळ्या वाठारांनी रेनेराचो आंकडो देंवता. बार्देजांत 2018 12 रेनेर आशिल्ले,
ते 22 पाचार पावले. पेडण्या 5 वेल्यान 2 जाल्यार काणकोणा 23 वेल्यान 9. केप्यां 54 आशिल्ले ते 46 जाले. फोण्या 4 वेल्यान 3. मुरगांवां 9 आशिल्ले 4 जाले. साश्टी 65 आशिल्ले 43 रेनेर जाले. तिसवाडी 16 रेनेर आशिल्ले 2022 ते 11 जाले. फक्त सांग्यार 2018 35 रेनेर आशिल्ले ते 40 जाले. उरिल्ल्या सगळ्या तालुक्यांनी रेनेरांचो आंकडो देंवता. पयली इच्छा म्हाका हांव सीएमा कडेन सरा कडेन आमगेल्या गोंयच्या सीएमा कडेन परत मिटींग घेतलो आमच्या लिडरांक कडेन व्हरोन आनी आमकां हेल्प कर म्हूण सांगता म्हणजे तर आमकां हेल्प मेळ्ळें जाल्यार हाल्यार रिटायर जाल्ले सर्विसेक आमकां एक उमेद येतली तें काम करपाक कित्याक तेका लागून आयज आमगे दिसतलें आयज पासून दवरल्या आनी आमगे जाय जाण इवन मुगेले मामा चेडे माशना चेडे आयज पासून ते बिजनेस करता पूण ते आमकां केन्ना म्हणटा आमकां कितें बेनिफीट मेळ्ळो जाल्यार आमकां कितें फायदा आसा करपाक अदरवायज दिसा 3 पॉयंट माडार चडपाक जाय दॅट इज नॉट अ इजी थिंग. रेनेरांचो पारंपारीक वेवसाय तिगचो म्हूण सरकारान आदार करचो अशी मागणी घेवन कांय रेनेर फुडें सरल्यात. 5 वर्सांसून रेनेरांचो आंकडो कमी जायत आसा. रेंटर संघटनाच्या वांगड्यांनी हेचेर हुस्को लायला. हो पारंपारीक वेवसाय टिकचो म्हणून सरकारान मदत करपाची ही तेंची मागणी. प्रुडंटा खातीर साविवडाय सांगराक चेतन गौस. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.